येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आत्मनिर्भरतेचो फकत गजर नाका, करा स्वयंपूर्ण ग्रामसंस्था. पंचायती आणि ग्रामसभेचे अधिकार करात जाहीर. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायाचे सरकाराक आवाहन. खांडोळेच्या सेप्टिक टँकात पडिल्ल्या गोव्या रेड्याक दिले जीवनदान. गोवा एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाची देखदिणी कामगिरी. गोयचे रस्ते करतले खड्डेमुक्त. मुख्यमंत्र्यान पोरू केल्ली घोषणा. पूण आशवे मांद्रेचे रस्ते अजून आसात खड्डेयुक्त. लोकांक चिंता विद्यार्थ्यांच्या जिविताची. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आशवे मांद्रेच्या थळाव्यांक बरे रस्ते पळोवंक मेळटले काय ना, लोकां मदीं दुबाव निर्माण जाला. रस्ते इतले इबाडल्यात की ते शाळेत यो वच करपी भुरग्यांचे जिवीत धोक्यात घालपाक शकतात. पालकांनी हुस्को उक्तायला. म्हत्वाचे सण लागीं पाविल्ल्यान सरकारान हो प्रस्न जाता तितले बेगीन हातात घेवचो, थळावे मागतात. ज्या लोकांक आशवेच्या रस्त्याविशीं खबर ना ते नक्कीच रस्त्यार घालून घेतले, थळावे सांगतात. शाळांनी वतल्या ल्हान भुरग्यां पालक हुस्को उक्तायतात. शाळेत भुरग्यांक सोडटना आनी व्हरतना येरादारीची गचमुड्डी जाता. रस्त्या वयल्या फोंडकुलांक लागून चड त्रास जातात, थळावो संजय कोले सांगता. ह्या विशयाचेर लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान थळावे मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकाराक दोश दितात. आयकात. आशव्या जाल्यार सामकोच रोड पिड्ड्यार जाल्लो आहा. कित्याक आशव्या 2-3 इस्कॉलां आहा, लोकांक वचन इस्कॉलांक वयचें पडटा. इस्कॉलांक वयचें पडटा म्हणजे ते रोड सामकोच डेंजर आहा. उदकान कितें जालें होण्याचें कांय कळना आनी पडले बी जाल्यार कोण जबाबदार हेका. आतां पळय हांगा हो आशव्या हो वच म्हणटा न्हू सामकें डेंजर. तेचेर तो झिगझॅग म्हणजे स्पीड ब्रेकर कसो आहा कोणाक कळना. आतां आमचे लोकल आहा न्हू, लोकल आहा ते आमचे सजमूंक शकता. भायले कोण येता ट्युरिस्ट येता हांगा पडले मळले जाल्यार जबाबदार कोण. सीएम सांगता कितें गव्हर्मेंटान मशिनरी हाडल्या कितें पावसानूय रस्तो करपाचो. पावसानूय रस्तो करूंक मेळटा म्हणा. खंयच्याय गोंयान खंयच्याय एरियेक ते मशीन यूज केला गव्हर्मेंटान. आमकां लोकांनी तरी पयला काय बेश्टेच सांगता सीएम मशीन हाडला म्हणून. हे जर अशें पावसान जर अशें लोक आतां फाल्यां सकाळी इस्कॉलान अशें चलतना वतना कोण पडलो मोडलो जाल्यार जबाबदार कोण हेका. रस्ते पयलीं सारके करा. आनी आमचे पळय आशव्या रोडाक सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले इस्कॉलाक आमी वयता हांगर भुरग्यांक पावपाक तेन्ना सगळे रस्त्यार ब्लॉक जाता सगळो रस्तो. आनी सगळे उदकान पडले कितें मोडले जाल्यार कोण जबाबदार हेका. आमचो लोकल MLA जीत बाबा खंय आहाय तूं. हे हांगा रस्तो सगळो पिड्ड्यार जाला. तुज्या कॉस्टेटीन सगळो रस्तो पिड्ड्यार जाला. इलेक्ट जावन येयलाय तुका आमकां कोण बरो तूं आसाय म्हणून तुका हाडलेलो आमी लोकांनी. तो रस्तो तरी करून घे. रस्तो तर रस्त्याचेर लक्ष मार. तूं इलेक्शन जाल्यार एकदां येवंक ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत गोंय खड्डेमुक्त करपाचें उतर दिल्लें. पूण राज्यांतले हेर वाठारा बरोबर आशवेचे रस्ते खड्डेमुक्त जावंक नात. सण परबो येवपाक लागल्यात. चवथीच्या वेळार लोक भोंवतात. वाहनांचे येवप वचपय वाडटा. भर चवथी कडेन कोणाची धोपरां फुटची न्हय, अपघात जावचे न्हय हे खातीर आतांच उपाय काडात, लोक मागतात. फाटीं नोव्हेंबरा पयलीं इलेक्शना पयलीं व्हडलें इलेक्शन म्हणजे हे 40 आमदार मिनिस्टरांचे इलेक्शना पयलीं सांगलेलें आमच्या सीएमान आश्वासन दिल्लें गोंयकारांक कितें एक खड्डो रस्त्यार आसचो ना म्हणून. नोव्हेंबरा पयलीं सगळे खड्डे पुरयतले म्हणून सांगलेलें सीएमान. आनी तांकां सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो म्हणजे 40 आमदारांनी सपोर्ट केलो. तांकां सगळ्या लोकांनी आयकलेल्या गोंयान कितें 40 हे सगळे पुरे अख्ख्या गोंयान एक खड्डो दिसचो ना. हांव सीएमाक विचारता हे खड्डे आहा ते खंयचे आनी तुवें खंयचो खड्डो सांगलेले न्हू. तूं लोकांक मातसो स्पश्ट करून सांग खंयचो खड्डो एक दाखोवचो ना दिसचो ना रस्त्यार. आतां हे रस्ते सगळे खड्डे पडले ते खंयचे खड्डे तितून आतां लोकांनी खंयचे सोदपाचे खड्डे हे खरो खड्डो खंयचो सोदपाचो. आतां लोक स्कुटरी घेवन भियेता भुरग्यांक इस्कॉलान पावपाक. पावसान आतां खड्डे पडटा. खड्ड्यान कोण पडा जाल्यार खरो खड्डो पडत जाल्यार खंयचो खड्डो सोदतले तूं. खरो खड्डो सोदतले लोकांचो काय हो रस्त्याचे खड्डे सोदतले. आतां लोकांक तूं स्पश्ट करून सांग जाता इतके बेगीन चवथ येवच्या पयलीं बेगीन हे सगळे खड्डे पुरोवंक जातले तुमकां काय लोकांक आश्वासनां दिवपाची बेश्टे काय खरे खड्डे सोडपाक आमी सर्वे करपाचे वचन लोकांनी खंयचो आहा तो. पोथोल ब्रिगेडाचो नेमको कितें आनी कोणाक फायदो जालो हाचेरय राज्यभर चर्चा चल्ल्या. दोनूय जिल्ल्यांनी मशिनां हाडून फोंड पुरतले अशें सांगिल्लें. पूण फोंड पुरपी मशिनांनी नेमके खंयचे खड्डे पुरले ते कोणाकच खबर ना. वचत थंय फोंडकुलांच फोंडकुलां. फोंडकुलां पासून मुक्ती म्हणटात ती मेळ्ळीच ना. आशवेचे लोकय तेच म्हणटात. तांचे रस्ते असले तसेच आसात, खड्डे युक्त. ऐकात. हे खड्डे दाखयल्या फक्त 1 किलोमीटर डिस्टन्साचे खड्डे हे 10-15 जाग्यार खड्डे पडल्या म्हणजे
1 किलोमीटर रस्तो आहा न्हू त्या डिस्टन्साक हे 10-15 खड्डे पडलेले आहा आशेवा रोडाक आमच्या आनी सबंद जर फूल जर रस्तो जर सर्वे करीत जाल्यार कितके खड्डे पडले आसतले ते तुमी इमेज करा लोकांक म्हणटा कितलो रस्तो पिड्ड्यार जाला आसतलो आनी जर हे मशिनान जर हाडले आनी सारखे करूंक रावले आनी गव्हर्मेंटान सांगता CM एक सांगता मिनिस्टर सांगता एक कितें पावसान काम करपाचें पावसान रस्तो करपाचो पावस पासून कितको लागलो जाल्यार काय फरक पडना तसलें मशीन हाडला तें मशीन खंय ते मशीन खंय तुमी यूज केल्यात बेश्टेच हाडल्या लोकांक सांगल्यात अख्ख्या गोंयांत पळयता आमी जर मिडिया पळयता न्यूज पळयता कांय दिसना तें मशीन खंय दवरला लिपोवन दवरला तें मशीन कित्याक पावना तें आतां तें मशीन यूज करूंक जाय आसलें कित्याक ह्या टायमार यूज करूंक जाय आसलें तें आतां लोकांची चवथ आहा चवथीक लोक भायर भितर चवतले सगळ्याक पळयतले तेन्ना हे मशीन आतां हे रस्तो असो जालो जाल्यार कशे भोंवतले लोक ताका जबाबदार कोण गोवा 365 खातीर आश्वेच्यान संदीप तामुलकार. सरकारा कडल्यान अर्थीक मजत घेवपी खाजगी शाळा वाडत चल्ल्यात पूण सरकारी शाळा मात बंद पडटात. हे विसंगतीचेर बोट दवरतानाच सरकारी शाळेचेर कोट्यांनी खर्च करून लेगीत सरकारी स्कुलां बंद कित्याक करता. कोट्यांनी केल्लो खर्च खंय वता. सरकारी शाळांचो दर्जो उणो कित्याक. गांवांतल्या भुरग्यांच्या जिविता कडेन कित्याक खेळटात असो प्रस्नाचो शिवोर RGP मुखेली मनोज परबान केला. एक शिक्षकी तशेंच विद्यार्थ्यांचो आंकडो उणे आशिल्ल्यो मुळाव्यो शाळा लागसारच्या शाळांनी विलीन करपा विशीं राज्य सरकारान हालचाली सुरू केल्यात. 294 शाळा काडून त्यो विलीन करपाक सोदतात. हातूंत गांवांतली भुरग्यांची फरफट जातली. मुख्यमंत्री स्वताच शिक्षण मंत्री आसून लेगीत ल्हान भुरग्यांच्या भविश्या कडेन खेळटा. आयकात मनोजाचे आरोप. होच आमचो सरकार आसा BJP सरकार आसा जो सदांच सांगता की शिक्षणाचेर आमी भर दिता सगळ्यांनी शिकपाक जाय जाल्यार आयज गोंयचो BJP सरकार आमच्या गोंयांतली जी गांवांत प्रायमरी स्कूल्स आसा ती प्रायमरी स्कूल्स तो बंद करपाक सोदता आनी ती बंद करून तो मर्ज म्हणून दाखयता एक्चुअली ती बंदूच करपाक सोदता. आयज ऑलमोस्ट 294 स्कूल्स तो काडून मर्ज करपाक सोदता म्हणजे वाड्यांचेर जी स्कुलां आसा तेंची 4-5 स्कुलां क्लब करून तो एक स्कूल करपाक सोदता. डेव्हलपमेंटाचे गजाली करता एज्युकेशनाचे गजाली करता. CM स्वता एज्युकेशन मिनिस्टर आसा. 900 प्रायमरी स्कूल 2012 आसली जाल्यार आयज ती 720 फक्त उरला. आतां 720 स्कुलांतले ते 294 स्कूल्स मर्ज करपाक सोदता म्हटल्यार ती ऑलमोस्ट बंद जातली आनी उरतली फक्त 426 प्रायमरी स्कूल्स गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल्स फक्त 426 स्कुलां उरतली. म्हटल्यार गांवांत जे लोक आपल्या भुरग्यांक स्कुलाक पावपाक शकना जे कामाक वयता जे शेतान वयता जेंची भुरगीं थंय चलत स्कुलान वयता वाड्याचेर शिकता दनपार जाली स्कूल सुटले येयली घरा जे चलतूच जाता मॅक्झिमम टायम. आयज ते सगळो जो सिस्टम आसा तो ब्रेक करून तांकां खंय तरी तेंचो वाडो सोडून तेंचो गांव सोडून दुसरे कडेन पयस कितलेशे किलोमिटर पयस तांकां स्कुलान वचपाक कंपल्शन सरकार करता. हे रूफ घालपाक सुद्दां तेंच्या कडेन पयशे ना. जेन्ना तुम्ही अशी परिस्थिती करता तेन्ना म्हाका एक सांगा CMाक हांव विचारता की तुम्ही अशा शाळेची जेन्ना परिस्थिती करता तेन्ना एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक गव्हर्नमेंट स्कुलान कित्याक धाडटलो. 4 मिडियमाक शिकोवपाक एकूच टीचर तुम्ही दिता. गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टाचेर टीचर जे आसा ते गव्हर्नमेंट स्कुलान कॉन्ट्रॅक्टाचेर टीचरींग तुम्ही दवरल्यात. 15 वर्सां 10 वर्सां ते टीचर्स अजून कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. 15,000 रुपयाच्या सॅलरीक ते काम करता. 20, 25, 30 किलोमीटर ट्रॅव्हल करता डेली आनी तुमी एक्सपेक्ट करता की हांगा क्वॉलिटी एज्युकेशन वाडटलें म्हणून. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. शेनवारा वास्को चिखले वाठारांत एक काळजाक लागपी घडणूक घडली. स्वता आवयन 14 म्हयन्याचे आपले चलयेचो खून केलो आनी स्वताय आत्महत्या करपाचो यत्न केलो पूण जुवारी पुलार आशिल्ल्या कामगारांनी तिका वयर काडली. पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात पूण आवयन आपले चलयेचो जीव कित्याक घेतलो हें मात एक गुपीत जावन रावला. वास्को चिखले पुलीस अधिकारी कपिल नायकान दिल्ले म्हायती प्रमाण 36 वर्सां पिरायेचे बायलेन आपल्या 14 म्हयन्यांचे चलयेचो गळो दामून खून केलो. ताच्या उपरांत तिणें हातीची शीर कापून आत्महत्या करपाचो प्रयत्न केलो. उपरांत तिणें बाल्कनीचो पॅसेज वापरून घरांतल्यान सकयल येवन शेजारच्या घरांतली गाडयेची चावी मागून गाडी पुलार उबी करून जुवारी पुलावयल्यान उडी मारली. DBLच्या कांय कामगारांनी तिका वाचयली. सध्या तिचेर GMCत उपचार चालू आसात. ती आपल्या घोवा वांगडा जर्मनीत रावताली. सप्तका आदीं चिखली आपल्या आवय बापायल्या घरा आयिल्ली. आयकात PI कपिल नायकाक. अक्षय पुलीस स्टेशना वयल्यान फोन आयलो स्टाफाचो की
एक बायल ही जुवारी ब्रिजाक उडी मारतना तिका रेस्क्यू केलें आनी जेन्ना ताणी तिजे कडल्यान इन्क्वायरी केली हें केली तिजो घरचो नंबर मेळ्ळो आनी घरा कडेन कॉन्टेक्ट केल्यार आनी एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज जालें की तांच्या घरा कडल्यान की तिजो जो ल्हान एक 14 म्हयन्याची मायनर चली आसा ती घरा कडेन डेड मेळ्ळी. सो अकॉर्डिंगली आमी हांगा हांव म्हज्या स्टाफाक घेवन हांगा आयलो आनी म्हणजे कितें आसा ती इन्क्वायरी स्टार्ट केली आनी तातूंत कळून चुकलें की त्या बायलेन ताच्या आपल्या ल्हान एक 14 वर्साच्या चलयेक 14 म्हयन्याच्या चलयेक मारल्या आनी ती जीव दिवपाक गेल्या. सो इन दीस कनेक्शन वी हॅव रजिस्टर्ड अ क्रायम अंडर सेक्शन 302 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट आनी वी आर फायंडींग द रिजन बिहायंड दीस crime. So our further investigation is in progress. Presently the lady is admitted in GMC and we are conducting our inquiry to go ahead in this case. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पंचायत मंत्री आदी लोकांक सांगता कोमुनिदादीचे जमनीत घरागाडे उबारात, पूण वेंचणुका वेळार जे लोक ताचे बरोबर रावनात तांची घरां आनी गाडे मोडून उडोवपाची धमकी दिता. ते खातीर पंचायत मंत्री चिखले आनी चिकोळणा बोगमाळो पंचायतीच्या प्रशासकांक वापरता, काँग्रेसीन आरोप केला. चिखली आनी चिकोळणा बोगमाळो ह्या दाबोळच्या दोनूय पंचायतींच्या अधिकाऱ्यांक वापरून सत्ताधारी थळाव्यांक पिडपाक लागल्यात. पंचायत वेंचणुकाचे फाटभुंयेर ही दहशत चल्ल्या. चिकोळणेच्या प्रशासकान घरां मोडटले म्हूण थळाव्यांक नोटीसी काडल्यात, जाका लागून एकल्यान भयान आत्महत्या केली. ताच्या मरणाचोय आवाज दामून दवरला. कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडिसान गंभीर आरोप केला. चिखाली पंचायतान जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला आणि जो सेक्रेटरी आसा हू इज ऑन प्रोबेशन, दे हॅव बीन इश्यूइंग थ्रेट्स टू द पीपल, थ्रेट्स टू हॉकर्स, थ्रेट्स जे गाडे आसा आपणाचे पोट चलयता तांकां धमकी दिता. वॉर्ड वायज सेक्रेटरी इज इन्फ्लुएन्सिंग द वोटर्स जे कामाक येता पंचायतान की तुम्ही उमके उमके वॉर्डार उमके कॅन्डिडेटाक वोट घालपाक जाय. इन चिकोलना द एडमिनिस्ट्रेटर हू हॅज बीन अपॉइंटेड हू इज डायरेक्टली अंडर द बीडीओ, ते नोटिसीस धाडले. आमचे कडेन थोडे नोटिसीस आयल्या, थोड्यांनी रिक्वेस्ट केला मातशें डिस्क्लोज करना की इतलो भंय जाल्लो आसा. दे आर एक्स्ट्रीमली स्कॅर्ड, दे फ्रायटन, दे आर बींग थ्रेटन्ड की तांची घरां मोडटले, तांचे बिझनस आसा ते मोडटले. One person who was issued the notice for demolition of his house, he committed suicide. Yes, it is an illegal house, but this notice was sent to this person to threaten him and others to vote for a candidate whose mother is a close aide of the panchayat minister and who also lives in a illegal bungalow in Comunidad land. ही प्रकरणां वेंचणूक आयोगा म्हऱ्यांत व्हरतले अशेंय तांणी सांगलें. पंचायतीक सत्ताधारी राजकारणी वेंचणुकीच्या फायद्याक लागून कशे तरेन वापरून घेतात तें सांगतना ताणें चिखलेच्या गाडेकारांक धाडिल्ले नोटिसीची देख दिली. आयकात विरियाटो. We have taken up the matter with the State Election Commission. आमी जाणो स्टेट इलेक्शन कमिशनराचेर प्रेशर हाडटले, but we decided to have faith in the law, to have faith in the constitution and pursue this matter. आनी एक इन्सिडेंट जाता वेर तुम्ही पळयलां आसतलें, चिकालीचें एक सर्कल आसा वेरी फेमस. फ्रॉम देर one road goes to Vasco, one road goes to Kortali, one road goes to the airport. थंय लागीं खुबशे गाडे आसा. हे लोक आपणाचे पोट चलयता ते गाड्यार बिझनस करून, च्याचो गाडो, आनी लोक जे एअरपोर्टारसान येता थंय रावतात, च्या पिता वेता. दिस इज द ओनली मोड ऑफ सर्वायवल. आतां हातून NAD म्हण आसा, नेवल आर्ममेंट डिपो, ताणी एक लेटर बरयली टू द साऊथ गोवा कलेक्टर सेईंग थंय एक चिकाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळय आसा, थंयसान ज्यो गाडयो येतात आनी तांच्यो गाडयो ज्यो NADसान आर्ममेंट घेवन भायर सरता, देर इज अ चान्स ऑफ कोलिजन, एक्सिडेंट. सो ताणी सांगलें थंय स्पीड ब्रेकर घाल म्हणून. आनी PWDक ताणी बरयलें की PWDक सांगलें मातशें जाता जाल्यार तुमी स्पीड ब्रेकर घाला. दे मेड अ कॉपी टू पंचायत. पंचायत सेक्रेटरी अंडर द ऑर्डर्स, तुमकां खबर आसा कोणें ऑर्डर केला आसतलें, मिसयूज दीस अँड ही सेंट अ नोटीस सगळे गाड्यांक की नेवींच्या लेटर आयल्या तुमचे गाडे काडपाक. इतले इलेक्शनां येता तेन्ना हांव पंचायत मिनिस्टर वेता आनी तांकां सांगता
जाय तशे बांदा कोमनिदाद लँडीन आपूण पळयता कोण मोडटा ते कित्याक ते बांदता तांकां फसयता आनी इलेक्शनाच्या टायमार सांगता तूं वोट दिना जाल्यार तुमची घरां मोडटलो वोट दिना जाल्यार तुमचे गाडे मोडून उडयतलो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. राज्यात पंचायतीक नेमके कसले अधिकार आसात ते जाहीर करात. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसायान मागला. सरकारान स्वता खातीर चड सत्ता तिगोवन दवरपाच्या हेतान पंचायतीच्या अधिकारांचेर निर्बंध घातल्यात ताजो आरोप. सरकारान आपल्या निधींतल्यान पंचायतीचो घुसमटमार केला असोय फारपेट ताणें केलो. पळयात. कांय आमदार पंचांच्या अधिकारांचेर मर्यादा हाडटात, स्वता मात अमर्याद अधिकार वापरपाक पळयतात. विजय सरदेसायान आरोप केला. गोंय आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्णाच्यो घोशणा दिता, पूण पंचायतीक आशिल्ले अधिकार सरकार स्पश्ट करपाक पळयना. पंचायतींची स्वायत्तता आनी अधिकार दिवचे बदला पंचायती आनी ग्रामसभेचे अधिकार काडून घेवपाचो यत्न करता, अशी टिका सरदेसायान केली. आयकात. गव्हर्नमेंट आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण उलयता. म्हजो डिमांड आज असो आहा की आत्मनिर्भर पंचायत आणि स्वयंपूर्ण ग्रामसभा गोंयान येवपा खातीर हे इलेक्शन जावचें. धर प्रमोद सावंत जे परते परते आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण नांव घेता, आतां आमी आत्मनिर्भर पंचायती करूया, स्वयंपूर्ण ग्रामसभा करूया. आनी हे करपा खातीर डिव्होल्युशन ऑफ पावर्स आमदारांनी तांकां दिवचेच पडटले. थंय मोवीन म्हणटा ना कितले आमी तुका तुमचे पावर काडून दितले, आमचे पावर दिते. तशें पळोवंक गेले जाल्यार ओपोजिशन आमदारांक पावर ना. आमदारांक पावर नासता. आमदारांचें काम आसता इज टू मेक लॉज. सो आमदार ते सगळे आपल्या कडेन दवरूंक सोदता. मागीर आपल्या भुरग्यांक काडून थंय विलेज पंचायतीन तांकां घालता. सो फॅमिली राज थंय घेता. एवरी लेवल ऑफ गव्हर्नन्स इज कंट्रोल्ड. सो हो सरकाराचो हें आसता. सो म्हाका दिसता पंचायत इलेक्शनात एक फार्स केल्लो आहा, जे भशेन आमचे असेंब्ली सेशन फार्स केलें. हे पंचायती इलेक्शना खातीर 5 आठवड्याचे असेंब्ली सेशन 2 आठवड्यान ताणें काबार केलें. हे करतना हे पंचायतींतल्यान कितें तरी बरें जावंक जाय आशिल्लें. पूण आज हांवें तुमकां दाखोवन दिल्लें आहा की कशें पंचायत इलेक्शनूच फार्स जाल्लें आहा आनी हाव पंचायत्स आर बिकमिंग sort of domains of and the hegemony of some MLAs. गोंयांतल्या गांव पंचायतीक मजत म्हण 18 कोटी रुपया वयल्यान 8 कोटी रुपया मेरेन अनुदान उणें केल्ल्याचें सरदेसायान नदरेक हाडलें. वित्तीय वर्स 2021 ते 22 वर्सा GPDP खाला 84.13 कोटी रुपयाच्या 5,528 प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्ळी. पूण प्रशासनाची गती मंद आशिल्ल्यान 9.34 कोटी रुपयाचे फकत 215 प्रकल्प सुरू जाले. आयकात. तांचे कडेन एक वेबसायटीचेर एक डेटा मेळटा, ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन फॉर 21-22. Total works approved by Government of Goa is 5,528. Cost is 84.13. पुढे जाल्या कितली काम सुरुवात जाल्या कितली 215. प्लॅनिंग केले 5,528 वर्क्स इनिशिएटेड आर ओनली 215. कॉस्ट इज 9.34 crores. Allocate झालो 84.13 for 21-22. These are figures given by the budget. बजेट केलेले फिगर नाही. हाजो अर्थ कितें की सरकार एलोकेट करता पूण मागीर ताका पयशे दिना. दिस इज व्हॉट आय कॉल चोकिंग फॉर फंड्स. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एनिमल रेस्क्यू टिमान खांडोळा माशेलांत एका चेंबरात पडिल्ल्या गवेरेड्याक वाटोवपाक येस आयले. गोवा एनिमल टीमीचे मुखेली अमृत सिंगान आपल्या वांगड्याचे मजतीन आनी थळाव्याच्या आदारान ह्या मोन्या जिवाक नवे जिवीत मेळोवन दिले. सोशल मिडियाचेर हो चर्चेचो विशय जावन राविल्लो. माशेलांतल्या एका उक्त्या चेंबरांत गवरेडो पडला. भायर सरपाक मेळनाशिल्ल्यान भितरच तो आडखून पडला. भायर येवपाचे यत्न करता पूण जमना अशें दिसपी एक व्हिडिओ सकाळच्यान सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो. सकाळींच गोवा एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाक खबर मेळटकच तांच्या पंगडान अमृत सिंगाच्या फुडारपणा खाला रेस्क्यू मोहीम सुरू केली आनी ताचो जीव वाटायलो. आयकात अमृत सिंगाचो अणभव. आयज सकाळी आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयली की खांडोळा माशेल हांगासर एक गवरेडो जो टाकयेन पडला.
आनी त्या बरोबर हांवें सोमतेच आमचे स्पॉटाचे हे आसा पळय व्हॉलंटियर आहा तांकां घेवन हांव ह्या स्पॉटाचेर पावलो जाल्यार पळयता जाल्यार एक प्रॉपर्टी आहा जी प्रॉपर्टीच्या हितून ती टाकी आहा ती टाकी खूब दीस ताका वापरलेली ना आनी तेजे धापणे ओपन आसले मे बी ते सायडीक गवत जे आहा ते खावपाक लागून हो जो येडो आसा तो खाता खाता फाटल्यान कितें तरी डिस्टर्बन्स जाला आसतलें आनी तो फाटल्यान भितून गेलो सो आतां आमी खूब सायडीक आनी एक वॉल आसली जी आमी खणून ताका बायपास एक मार्ग तयार केलो आनी डिपार्टमेंटाचे फोंडा टीम जी आहा ती येयली आनी तेज्या उपरांत ते उरलेलो जो ढाचो आसलो ताका उडोवन तेंचे हेल्प ज्या अली शेख जो आहा तो रेस्क्युअर तोय बी आसलो त्या स्पॉटाचेर आनी तेंच्या मदतीन आमी ताका भायर वयपाक सक्सेस जाले आनी आतां तो ह्या कंपाउंडान एक खंय तरी जागा आहा त्या जाग्यांतल्यान तो आतां ती वाट काडून तो वयपाचे प्रयत्न आमकां जवळ फक्त खणपाचें आसलें ताका आमचे मेंबर्स आसले तशेंच हांगासले जे कामगार थोडे आहा तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो हे खणपाक लागून हेल्प केलो तेंचे बी आमी थँक्स म्हणटा की खणचे पडले आनी खणोन कित्याक हांगा पोपलीन आसलें म्हणल्यार ते पोपलिनाचे कोण मालक नासलो सो आमी त्या मॅन्युअल आमी खणचे पडले सो इल्लेले खणोन ताका आमी ते कित्याक आतां पावसूय आहा आनी तितको आमकां त्रासूय जावना आनी दुसरें म्हणजे पावस नासलो जाल्यार तो गोंयराड्याक भरपूर त्रास जातलो कित्याक ते हीट तांकां इके जाता की केन्ना केन्ना ते इके येता की ते कलेप्सूय जाता एटॅकूय येता तांकां जर तांकां सारकें मेळूंक नासलें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. राया हांगा जाल्ल्या ग्रँड फेस्टिवल मॅचींतले प्रदर्शन मॅच डॉन बॉस्को ऑरिट्री फातोड्डान जिखली. खर सर्त आशिल्ले हे मॅचींत ऑरिट्रीन राया स्पोर्ट्स क्लबाचेर 2 गोल मारून जैत मेळयले. राया स्पोर्ट्स क्लबान राया हांगासर पंचायत मळार डॉन बॉस्को ऑरिटरी आड फेस्टिवल फुटबॉल मॅच घडोवन हाडली. पुराय मॅचींत 2 पंगडां मदीं अटीतटीची चकमक जाली पूण डॉन बॉस्को ऑरिटरीन रायाक तांच्या घरच्या मळार 2-1 अशा गोलांनी हारयले. डॉन बॉस्को खातीर सेरिनियो फेर्नांडीस आनी रिची वाज हांणी गोल केलो जाल्यार राया SC खातीर लॉयड कार्दोझोन गोल केलो. कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स मानाचो सोयरो म्हण हजर आशिल्लो. ग्रँड फेस्टिवल मॅच जाली आयज आमी फेस्ता दिसा मॅच दवरली आनी मॅच दवरपाक कारण आहा ताका कारण मिन्स आमच्या वक्तेन टोर्नामेंट चलतालो कांय कारण लागून आमी ती प्रॉब्लेम जाली आनी आमी ती चेंज करूंक पडलें आमकां आनीक आयज आमी दवरल्या राय स्पोर्टिंग क्लब आनी डॉन बॉस्को फातोर्डा आनी आयज दोनी टीम बरी केली आनी एलिजेड 2-1 आमी राय स्पोर्टिंग क्लब प्लेयर जाले. प्राइजेस किती असले प्राइज आयज आमी 20,000 विनर्स अप आनी वीथ ट्रॉफी आनी रन्स अप 15,000 वीथ ट्रॉफी आहली आनी जायते प्राइज जाल्ले. आयचे दोन्ही टीम राया स्पोर्टिंग आणि फातोर्डा दोन्ही टीम बरे धांवतात बट वन हॅज टू विन अँड वन हॅज टू लूज. ताका लागून द विनरांक शाबासकी अँड लुजरांक बेटर लक नेक्स्ट टाइम. तेच भाशेन आयज फेस्ताची परबी सगळ्यांक तांकां देवान तांचेर सायबिडीन जायते बेसांवां घालची बरे यश तांकां दिवचे बरी सावथ दिवची म्हणून आमचे आवडे. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. हवामान विभागाच्या कालच्या अदमासा आज सकाळसावन जायत्या वाठारांनी पावसाचो शिवर चालू आसा. हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट वाडोवंक नासलो तरी फाल्यां राज्यांत नेटाचो पावस येवपाचो आसा. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. काल राज्यांतल्या 13 वाठारांनी पावसाचो शिवर जालो. चडशा वाठारांनी 4 सेंटीमिटरा वयर पावसाची नोंद जाली जाल्यार काणकोणा सगळ्यांत चड म्हळ्यार 7 सेंटीमिटर पावसाची नोंद जाली. फुडल्या सप्तकांतय पावसाचो नेट असोच उरतलो. अरबी दर्यांत अशांत हवामान आशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय अशी सुचोवणी दिल्या. तशेंच दर्यादेग वाठारांनी व्हडल्या ल्हाराची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. फाल्यां व्हडलो पावस 10 तारखे मेरेन हलको पावस. चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 22 डिग्री सेल्सियस. 9 ऑगस्टा मेरेन नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी. आयज व्हडल्या ल्हाराची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.